थंयसर एक लिकेज आशिल्ली जी अंडरग्रावंड आशिल्ली आनी ती मुगे हिशपान अंडरग्रावंड मात केबल आसा सिवरेज आसा थंय अंडरग्रावंड वताले आनी ह्या 2 दिसांनी ते वयर येवपाक लागला आनी आतां त्या 2 दिसांक आमचो स्टाफ आसा तो थंय रातीन डेली म्हणल्यार काम करता पूण तो सारकें एक्झॅक्ट लोकेशन सॉर्ट आवट जालें ना बिकॉज ऑफ 2-3 लायनी आसा थंय प्लस केबलूय आसा आनी ताका लागून हांवें आज हें केलां की आज जर लिकेज एटेंड जायना जाल्यार फाल्यां दिसान उदक घेवन कशी करून लिकेज एटेंड करपाची आनी मुखार जास्त करून त्या लिकेजी लागून ताका एरिया मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी सेकंडली मग ते लिकेज काडून सुद्दां सॉर्ट आवट जालें ना जाल्यार सेकंड ऑप्शन आसा की आमचे टँक आसा गोमंतक टँक थंय आतां हांव त्या हे कडेन उलयलें इलेक्ट्रिसिटीच्या नेक्स्ट विकाक तो कनेक्शन दितलो आनी कनेक्शन दिल्यार थंय एडिशनल स्टोरेज दिवन थंयच्यान आमकां हे एरिया कवर करूंक मेळटली तसो करून प्रॉब्लेम जावपाक पडटलो मुनगलवाडे ऑपोजीट केटीसी बस स्टँड आयज आमकां कितल्या जाणांक तरी आमच्या झाडांक एक 15-20 दीस जाले पाणी ना आनी पाणी येयलें सुद्दां बारीक थेंब कसो येता आनी रोखडेंच वयता उदीक भरूंकच मेळना कोणाक आतां भितर सुद्दां वळीच्या भितर सुद्दां पाणी येता तें सामकें स्लो म्हणल्यार तर लोकांक तर एक अर्द वर येयल्यार बरें येयच ना आनी ह्या 8 दिसांक तर सामकेंच कमी जालां पाणी तेन्ना हे पाणयाक लागून पळय प्रॉब्लम जाता न्हू तो पावय इतले लोक गोडे सकाळ फुडें तेंची गळणी आसा तांकां जी आमची तांकां सकाळ फुडें ती उदीक भरून रावतली काय ती काम करतली हो प्रॉब्लम आतां कोवीड टायमार आमचे लोक खूब येवपा आसले आयज होळी कडल्यान पण आयज ती कोवीड म्हणून आमी सिस्टमॅटीक आमी थोड्याच लोकांक हाडल्या आमकां आयज तेंच्यांनी 3 दिसाचें आमकां तेंच्यांनी हें दिलां की आमी तुमचें वेवस्थीत करता म्हणून 3 दिसां भितर पण म्हाका दिसना ते 3 दिसान जातलें अशें म्हणून कित्याक तेंची ती लायन आहा ती भयन ते व्हडलें उलयता पण तेंच्यांनी मातशी स्पीड मातशें पाणी दिलें जाल्यार आमकां पाणी येवंक शकता हांव तेंच्यांनी रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां हें आमी येयल्या आमची सगळी आमची तेंच्यांनी आमकां हें उतराक पाव दिवन आमकां हें बेगिना पाणी आमचें सोडचें लास्ट सप्टेंबरच्यान 3rd फ्लोअरचे बंद जाले डायरेक्ट उदक आमचे संपना डायरेक्ट उदक 3rd फ्लोअर की 4th फ्लोअर सुद्दां पावताले लास्ट सप्टेंबरच्यान 3rd फ्लोअर बंद जाले 2nd फ्लोअर बंद जाले आतां 1st फ्लोअराचेर रातचे 2-3 अशें उदक येवप तेय बारीक मातशें रातचे 2 सदां उठून कोण कसो उदक पडटलो ते आतां ह्या 3 दिसान तेय बंद जाले आतां ग्रावंड फ्लोअराचेर सकाळीं 7चे पयलीं ग्रावंड फ्लोअराचेर तेय वता मागीर सदां उठून कशें जातलें आतां कितले आमी हेजे पयलीं 19 ऑगस्टाक आमी येवन लेटर दिला हांगा तांकां तेन्ना येईन म्हणिल्लें आनी तांकां सांगिल्लें 4th आयल्या 4थी पयलीं आमकां कशें करून करा आपूण पळयता म्हणिल्लें 19 ऑगस्टाक लास्ट म्हाका 7 सप्टेंबराक उदक आयलें 2nd फ्लोअराचेर 7 सप्टेंबर आतां 7 नोव्हेंबराक 2 म्हयने आतां 2nd बंद जालें 1st फ्लोअराचेर सुद्दां रातचे 2-3 तेय कितें थोडो वेळ बारीक मागीर लोकांच्या घरांनी वचून आमी उदक भरपाचें सदां उठून तर कितें तरी हाजेर आनी रोखडें एक्शन आतां ते म्हणटा कितें आमी बुस्टर घालतले जाल्यार तुमकां मातशें उदक वाडटलें बुस्टर घालतले जाल्यार केन्ना घालतले तुमी कित्याक आमकां लायटीचें ते परमिशन दिना लायटीचें तांकां जांचे कडेन उलयलें ते म्हणटा तांकां आमी आपयले ते कोण आयले ना अशें म्हणटा ते आतां ते येई ताजे कडेन उलयला ताणें म्हटलां लायटी डिपार्टमेंट येई कडेन की हे आठवड्या भितर आमी करता कोणे लायटी डिपार्टमेंट मागीर ते ट्रान्सफॉर्मर कितें तांकां बसोवपा जाय की बुस्टर जर डायरेक्ट घालो जाल्यार लायटी प्रॉब्लेम जातले घरांनी मागीर ते ट्रान्सफॉर्मर घालपा आसा मागीर ह्या ऑक्टोबर एंडाक जातलें अशें म्हटलां ताणें आमी विस्वास दवरता 8 दिसांनी रावता नाजाल्यार परते आमी हाजेकूच चड लोक येवपा आसा